Soy bonto zabugieda Meroletlo জীবন zata Doni Jesu Mukti data Soglia muncha kushal gorda Deva Baba Makaruya Deva Buddha मार्ता पेरेरा हे आमचे भयणीक आयज संपल्यार 3 वर्सां भरतात आनी कॉन्स्टान्सियो पेरेरा ह्या भावाक संपल्यार 1 वर्स भरतात. दोगांयकूय सर्गींचें सूख मागुया आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आंवडेवया. तेच परी आयज आपलो 85th बर्थडे संभ्रमता रेव्हरंड डॉक्टर मिंगेल फेरांव आनी वेलांका आपलो बर्थडे संभ्रमता. दोगांयचे देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो प्रितीच्या बाबळीन ह्या मिसान केरीत भाशेन मागुया आमच्या आर्सबीस कार्दियाल पेत्र्याक सायबा पासत जाका आयज बिस्म जाल्यार 30 वर्सां भरतात. भरादीक जबाबदारी येदो व्हडलो धर्मप्रांत महाधर्मप्रांत चलोवचें फुडारीपण ताच्या भुजांचेर आसा. देवान आपले कृपेन जाणवायेन ताका सांबाळूंक आनी आतां जो नवो आदारी जातलो ताचे पासत मागुया. दोगांयनी आमकां क्रिस्ता सवें ओदीक ओडून व्हरूं आनी पवित्र सवेक सगल्या वायटा विघ्नांतलीं राखूंक दोगांयचेर शुभ आशिर्वाद मागुया. आनी आमी ताच्यो शेळयो कश्यो ताच्या मार्गदर्शना खाल चलतना आमचें पातक कडकून ह्या पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवंक दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. कोणवाळ्या बापा पास्कांच्या गुटा वरवीं आमच्या औरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनच्या स्वयंभाग तूं पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो दिताय. हो पास्कांचो गुट ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभ्रमता. स्वर्गार सासणांच्या मोगान आमी तो सुपूर्णायेन भोगूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी तांचे सांगाती म्हणजे सादुकेच्या पोरच्या वांगडी निर्दुकायेन बोललेले आनी धर्मदुतान दवरून एके बुरशीक बुणकुणीन घातले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बुणकुणीचीं दारां उकोडलीं आनी ताका भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगली खबर कळोवयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडांतले आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी तांचे बागेली पावले. तांणी महाधर्मसभेची म्हणजे इस्रायल पोरचेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदुतान बुणकुणींतले हाडूंक लागले. पूण सुबेदार बुणकुणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बुणकूण सारकीच दांपलोली मेळ्ळा आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले. पूण ती उक्तकच भितर आमकां करूंक कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतून पडले. तेन्ना कोण एकलो एक नितीच खबर घेवन आयलो, तुमी बुणकुणींत घातल्या ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसा आनी पोरचेक शिकयता. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेलेत. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. तुमचो जबाब. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणोया. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंतांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हजे ओतम्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुयात. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तांचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटले. तकली पोंदाक घालून तुमकां कधीच पडचें ना. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्यांक आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तांच्या सेवकाक बुक्तीन वेदो घाल्लो. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. तांच्या गोपान आसरो सदांच तो मनीस बागी. जबाब. दोळदिल्ल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उबी रावया. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्याच एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराचो.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोवया जेजू निकोदेमाक म्हणलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोन जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबात दवरूंक ना हो आसा निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो कित्याक तांची कर्तुत्वां नश्टीच आसलीं जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक खांटाळटा आनी आपलीं कर्तुत्वां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्ता आंद्रे किम त्यागोन ह्या भाग्यवंताक बोणकोणीत घालो कित्याक कोरियाच्या राजाक दुबाव आसलो की तो युरोपी पोरकी आसात फॉरेनर्स युरोपियन फॉरेनर्स आसा तांचे बराबर मेळून देसा आड गुणमेळ करतालो आनी जाय ती पिडापीड सोंसची पडली रोख साक्षी तो जालो पूण ताची उतरां आयज शुभ वर्तमानाक सारकीं बेस बरी बसतात इफ आय हॅव एवर कॉन्टॅक्टेड the foreigners, it was only to grow in the knowledge of Christ. Save for that, I had no other purpose. For if you do not believe in Christ, having the knowledge of Christ, there is great condemnation on you. हांवें तर युरोपी पोरकी आसा तांचे कडेन संबंद दवरल्यात जाल्यार हांव तांचे बराबर भोंवलां आनी तुमकां तरी हांव दिसलां जाल्यार युरोपी जावं ते मिशनार जावं पाद्री जावं ते व्यापारी जावं बिझनसमॅन जावं दिसलां जाल्यार फक्त क्रिस्ताचे वळखीन वाडोवंक तेजे भायर आनी कसलोच हेतू नासलो कित्याक कुडा आसतोरात क्रिस्ताची तरी तुका ओळख आसा तुवें क्रिस्ताचेर बाबात दवरूंक जाय आनी ओळख आसून तूं बाबात दवरिना तुजेर व्हड कास्त आसा कित्याक शुभ वर्तमान मुटा जें कोणें क्रिस्ताक मानून गेला तेंचे कास्तींचें फर्मोण ना पूण कोणें घेवंक ना तांचेर फर्मोण आसा आज हांव फर्मोणाचेर उलोवपाक सोदना पूण मातशें दिश्ट घालया नियाळ करया आमगे वळख खंयच्या थळांचेर आहा एट वॉट लेवल्स वी हॅव द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट वॉट वी नो अबावट क्रायस्ट 2 तळांचेर आसूंक सोदता थोडे म्हगे बोट्टीन दिसताय जायत 2 तळांचेर आसूंक सोदता पयले सुवातेर इंटलॅक्च्युअल लेवल न्हू आमी क्रिस्तांव बाबतींत वळखता तें फकत हिंगाच स्टोर जाल्लें आसा आनी आमी वाचतां बायबल वाचतां आनी आमी कोट कोता आर्ग्युमेंट जालो बायबल कोट कोता आनी असल्या मनशान तेंच्या जिवितांत केन्ना गूड मॉर्निंग गूड बाय ही उतरां येनाय हाय हॅलो बाय ना फकत बायबल की तें जालो लागो लागनाका फकत बायबलांतले कोटेशन ती सार मारूं हुशार इंटलॅक्च्युअल लेवल दुसरी फिलींग लेवल बोर दिसत म्हूण ती मिसा येतली बोर दिसत म्हूण रेतीर रावतातली रेतीरा धांवताय खूंय रेतीर जावं एक दिसा जावं एक वरात जावं एक मिनटी जावं धांवतली रेतीराक बोर दिसत जाय आनी सगळे वगत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हात वयर काटली हालतली सगळीं एशी फिलींग लेवल दोनी चलतात न्हय विचारा तूं खूंय हाय इंटलॅक्च्युअल लेवल हाय वाचप ओर फिलींग लेवल हाय सगळे बोट दिसल्यार मिसा येतली
बोर दिसत म्हूण रेतीरा येतली बोर दिसों जाये थिंग रेतीरा गेली बोर दिसोली आत वयर काळे बोर दिसोलें दिसना वचना फिलींग लेवल जाल्यार कॅथलीक फेथ कितें कॅथलीक फेथ इज कंपोजीट म्हळ्यार दोनी आहा इंटलॅक्च्युअलिझम आहा इमोशनल हें आहा इंटलॅक्च्युअल ताका लागून हे दिवळ थिओलॉजी आहा की कॅथलीक थिओलॉजी हे डॉगमा बी आहाय ते स्पश्टपणी एक्सप्लेन केल्ले आहात आनी डिवोशन आहा म्हणजे जें आमी हितूंतल्यान शिकता तें आमगे खोरण्यांनी आमी दाखयलां काळजान तावन काळजां मोग आहा देखून हें देवासां पुरसांव चोया आमगेली फेस्त चोया आमगेली तेर्स चोयात ऑल दीस डिवोशन्स कम आउट ऑफ अ लव फॉर गॉड ती बेश्टी नाय टायमपास आहा म्हूण ती देवासांव केलें नाय दोनी बॅलन्स कोतात चर्च एक वाटेन इंटलॅक्च्युअल कोशंट आहा इन द चर्च सो ऑल्सो द इमोशनल कोशंट जाल्यार आतां तुमकां बसून आनी विचाराय हांव कंपोजीट करूंक पावल्यां वय थोड्यांक इमोशनल चड आसतलो थोड्यांक इंटलॅक्च्युअल चड आसतलो दोनी बॅलन्स करूंक जाय आनी बॅलन्स कोना देखून आम हूंय ना हूंय काळोखाक सांपडटा इतलो भावार्थ आहा इमोशनल भावार्थ जाय तो पूण क्रिस्ताचे गुट सुजमोंक हें उक्ती जायना इतलें सगळें हांव सजमता हिंगा पूण क्रिस्ताचो मोग सुजमोंक हें उक्तें जायना आयज हो प्रश्न आमकां बॅलन्स कित्याक करूंक शकना हांव कित्याक मुगे जिदीन हांव एकूच घेवन रावता ना 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 म्हाका प्रेजन वा शिकूं जाय आनी कांय ना म्हाका तें कॅरिझमॅटीक रेतीरूच जाय आनी कांय ना दुसरी म्हटली ना 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 म्हाका फकत हें तकलेन सजमल्यार तें राजाव मानल्यार लॉजीक दिसल्यार हांव सत मानतना सगळें पिशेपण आवठेपण ललबटपणां म्हाका सजमना हें चलत आयज कातोलिकां मदें हें एक झूज अशें एट वीच लेवल इज युअर फेथ कंपोजीट करूंक पावलो ना तूं ताजो फायदो ना मिसा बेटीचो ताजो फायदो ना तेर्साचो ना जाल्यार फायदो ना तुगे सगळ्या धर्माचो आनी भावार्थाचो वावर कंपोजीट करूंक जावं ती इमोशनल आसूं जावं इंटलॅक्च्युअल आसूं आमचेर आहा तें कोण दिवपाना भुरग्यां सगळें जेवण मिक्स कोताय मॅश कोताय आनी बाबा मेक पूण हांव वयता ते भशेन कोण करपाना तुवें तुगे भावार्थ कंपोजीट करूंक जायो आनी जेवपा जाय आनी ह्या वरवीं होरेंच कोटो संवसाराक तुका आसा भावार्थ क्रिस्ताचेर बेठोन आमी गायन गावया C17 गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो पान 35 C17 पेज 35 गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो उड्या जाता जिवा पोसो उबी रावया मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन
सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतले आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैबांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या कोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सर्वेस आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस परताय वगारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवाशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासनांच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावात्यांक ओडलीं दारां सर्गींचीं आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र Kalbaranzo servis cortu Sorganin solsa Ola tuja voivovan Usorgi tu kazoi son Sorves coracinavi Un sorriso caso बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Sarò Gesù noviane tolo बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी वर जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवांस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तेरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. D28 मोच्या जेवणाक येयात. पान 60 आणि 2. D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात. बाबड कशी बसात मोच्या कुडी रोखान कशी दादो जायात. मोच्या जेवणाक येयात. बाबड कशी मोच्या कुडी रोखान कशी दादो जायात. जेजू जिवी तुझे जागी जिवीत आमचे. 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 कुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात. तुम्ही जोडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात. कुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचात.
सोगलीं उबीं रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणान तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक्न बोरिसाक मुणयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवाजतांव आनी ताचेर तुजें पवित्र आत्मो पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तीपणी आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभूंक आनी तांबो नासतना मागणी करूंक जेजूक तो ओदीक चिटकून रावूंक बापा बरी खबर परगटोलें आतयार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांनी पेटय आनी काळजाचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक तांकां गोठायेचो आत्मो दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. आमच्या आदल्या पाकीत चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी काल सुरू केला ते भाशेन तेच करतले. कोणाक खुशी ताणें रावचें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. परमेशू पुरसाय मेरी, तुगे आमची राणी, आयको तुगे गिमाई, तुझ्या भुरग्याची मागणी, आयको तुगे गिमाई, तुझ्या भुरग्याची मागणी. आमी मागता माये आमचे आजोडू, मेसांव आमचे गांव तुजे आदुगो. आमी मागता माये आमचे आजोडू, मेसांव आमचे गांव तुजे आदुगो. घातला.